साऊथ गोवा प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्टाच्या जजान आपल्या बायलेच्या खुना खातीर दोशी ठरायिल्ल्या गुलशन तिर्की हाका आयज लायफ सेंटेन्स आनी 1 लाख भरपाची शिक्षा सुनायिल्ली आसा। ही जी घडणूक आशिल्ली ही नोव्हेंबर 2021 घडिल्ली आणि ही घडणूक जी आसा ती सांज उदे आरियल हांगा आशिल्ल्या एक क्रशरार ही खुनाची घडणूक घडिल्ली। तेन्ना जेन्ना गुलशन तिर्कीन आपल्या बायलेच्या पोटाक चाकू तोपिल्लो आणि ती त्या भितर गंभीर जखमी जाल्ली आणि ताजे नंतर तिका हॉस्पिटलांत एडमीट केली। हॉस्पिटलांत तिका मरण आयलें आणि हे सगळे चालू आसतनाच गुलशन तिर्की जो आसा आपल्या ल्हान 3 वर्साच्या भुरग्याक घेवन हांच्यान पळ काडिल्ली। ताजे नंतर मायणा कुडतरी पुलिसांनी ताजो शोध चालू केल्लो आणि ताका अटक केली आणि ताजेर गुन्हो दाखल केल्लो। ताजे नंतर कोर्टान भितर ही सुनावणी चालू आशिल्ली। 2 दिसां पयलीं ताका कोर्टान दोशी थारायल्लो आणि आज ताचेर ऑर्डर जी आसा ती पास केल्ली आसा। ऑर्डरीन अशेंय म्हणलां की जर गुलशन तिर्की 1 लाख भरपाक शकना जाल्यार ताका आनी अतिरिक्त 3 वर्सांची शिक्षा जी आसा ती भोगची पडटली आणि ताणी जर 1 लाख भरलो जाल्यार तातूंतले 75,000 आसा ते ताच्या भुरग्याक दिवपाचो आदेश कोर्टान दिल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव प्रभू मलकालेकर।